बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगिनीनो, आमी साद्या काळाच्या 22व्या आयतारान आसा. दर एकल्याक आमकां कश्ट आसाच, पूण ह्या कश्टांतल्यान जियोंक, तातूंत म्हत्व सोदूंक आनी कश्टांतल्यान पर्यान देवाक थीर रावूंक आयज आमकां सेवा धर्म उगडास करता. कांय फावटी मनाक कश्ट समजना, प्रश्नाक जबाब मेळना, निराशी आमी जाता, तेन्ना जेजूच्या कश्टांचेर नदर मारून आमच्या कश्टांक अर्थ सोदूंक आमी वावरया. नेमिसाचे भेटेक तयार जातना आमचीच पातकां ओळखून घेवन देवाचेर आनी एकामेकाचेर आमी चूक लावन देखून बोगसणे मागया. सुम्या जेजू, तुजें उतर पडगडटना कश्ट केडण्यो म्हाका सोंसच्यो पडल्यो देखून हांवें तुजें वायट चिंतलें आनी तुजेर हांव गुणगुणलो. तुज्या नांवान आनीक हांव उलोवचो ना आनी चलचो ना अशी म्हजी येवजण जाली. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. क्रिस्ता जेजू, तुजी कशी कोणती जाणां जावनूय तुका मानता तसली जिविताची आत्मीक भक्ती सांडून ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमी चल्ल्या. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. सोम्या जेजू, आमचो कुरीस उखलून तुज्या फाटल्यान येवचे बदलेक सगळो संवसार जोडून घेवची पिसाय आमकां लागल्या. अशें आसून तूं बासायताय त्या जिविताक आमी पाठ केल्या. आमचें जिवीत आमी इबाडलां. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकर. सोम्या काकुतकर. सर पवित्रा देव आमची काकुतकर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्तुतीच्या राया सर पृथ्वीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शिवे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगला की देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावनूक जातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चोडय. अशी आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जोतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा, आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे वोन गोठ देखून तुवें म्हजेर जोईत व्हेलें. हांव दीसभर केडण्याचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय फावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय, जबरदस्ती आनी निसंतोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो, हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें, आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता, त्याच परी म्हजो आत्मो थानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें होंट तुजी तोखणाय करतलें निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता. हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले. तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकांतेचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटीवेलें वाचो. भावा भयणानो, देवान केल्ले काकलुटीक लागून तुमकां तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एकजिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक फुटोवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली पोरमोणें तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलूं दी. तेन्ना देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपून तें
तुमी जाणाव जातल्या. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार उद्गार. हालेलुया 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 व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूं. तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बरोसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतले जायते सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केदनाच ना सायबा, हें तुका केदनाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडखळीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोड एकल्याक ताच्या कोडण्या पोरमणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, युजीन ऑरविश हो एक भुरगो जेन्ना ल्हान तो भुरगो आसलो तेन्ना ताका इस्कॉलान जॅवलीन थ्रो हें मारूंक सगल्यांचे बरोबर एकठांय येवन कोचान तांकां प्रॅक्टीस दितालो. हो आंगान बारीक आनी हेर दुसरे भुरगे ताका फकाणां करताले. तुजे लागीं ती बॉडी उखलूंक जातली, तुकाच ती तोपीत, हे भशेन ताका चावयताले. आनी एके भशेन रागान कसो तांचो दाखयतलो म्हणून हो बॉडी उखलता हे जॅवलीन आनी मारता. आनी मारले ते सगल्या लागीं 30 यार्ड फुडें वेताले. युजीन ऑरविश हाचे लागीं 50 यार्ड वेता. आनी हें वचून एका जाग्यार पडले तेन्ना हे जॅवलिनाचें पोंत मोडटा हे बडयेचें. आनी ही उपकारची ना म्हणून हो कोच म्हणटा, ही बडी आतां तुकाच व्हर.
युजीन ही बोडी घेवन घरा वेता आनी दीस आनी रात एके भाशेन प्रॅक्टीस करता ही मारपाक. इतलो जाता की ताचो तीर ओ मारची ही ओड इतली जाता, ओड वाडटा तेन्ना तो खऱ्यांनीच फुडें मारूंक शिकता. ताका ऑलिंपिकाक पर्यंत तरणाटो जालो तेन्ना वेंचून काडटा. पूण ऑलिंपीक जावच्या आदींच युजीन एक दीस प्रॅक्टीस करतना ताचे लिगामेंट्स जोडे एके भाशेन भुजाचे तुटोन ताचें सपना थंयच उरता. तो त्यांनी मारूंक पावना. देवाचेर एके भाशेन शीण करता आनी सगळें आपली कॉलेज खबर जातूच ऑलिंपिकाचें सोंपोन ताचें सोंपलें. तो एका कारखान्यान कामाक लागता. अशें आसतना देवान सोडलो कशें चिंता आसतना तो त्या दिसा एक पिक्चर थंय काडचें आसता आनी थंय पिक्चराक कोणाचे डायलॉग म्हणूंक ताचे लागीं युजीना लागीं मागता. आनी हांव युजीन ऑरवीज हे डायलॉग म्हणटा तेन्ना ताकाय एके भाशेन ओड जाता पिक्चरान एक्टींग करची कशी. आनी ल्हव थंयतान ताची सुरवात हें जॅवलीन थ्रो उरले फाटीं देव ताका नवी एके भाशेन वाट दाखयता आनी तो एक्टर जावंक पावता. मायकल लँडन ताचें नांव उपरांत तो बदलता. युजीन ऑरवीज आसलो तो मायकल लँडन हो एक्टर जाता. बाबडीनो सोंपोन जेन्ना सोंपलें कशें दिसलें तेन्ना देवाची येवजण दुसरीच आसता. हाचें पयलें वाचप आमकां जेरेमायस प्रवादे बाबतीन आमकां उगडाकूं जाता. तोफेत वाठारांत इज्रायल पोरजा आनी थंय आसलेलो यादनीक पासूर ही देवाक खऱ्या देवाक बसचे सुवातेर बाल ह्या कुड्ड्या देवाक त्या भुरग्याचो यत्न करता. आनी देव ही कास्त तांचेर लायतलो म्हणून जेरेमायसाक प्रवादी कसो वेंचून काडून तो ताका पाठयता. देव जेरेमायसाक आस्वासन दिता, हांव तुजे बरोबर आसतलों, तुका हांव सांगात दितलो म्हणून. जेरेमायस पयलो म्हणटा हांव भुरगो, तूं म्हाका वेंचून कित्याक काडटाय. पूण देव म्हणटा हांव तुका सांगात दितलो. आनी जेन्ना जेरेमायस संदेश पाठोवंक वेता तेन्ना पाशूर आनी सगळे ताचे पोरजीन हो ताचो संदेश ताचो इन्कार केलो. तो मानून घेवंक ना. वयल्यान जाल्यार जेरेमायस प्रवाद्याक पिडापीड दिली आनी देवाचो सेवक जावनूय गवायकी तो दितालो तेन्ना देवान आस्वासन दिलेलें तें पोकें अशें तो समजलो. आनी एके भाशेन आयचें वाचप आमकां म्हणटा हांव देवाच्या नांवान आनीक उलोवचो ना. तो म्हणटा हांव देवाच्या नांवान उलोवचो ना. जेरेमायसाक दिसलेलें हें सगळें सोंपेपणी जातलें म्हणून. जेरेमायसाक दिसलेलें देव ताका उखलून धरतलो म्हणून. ताका दिसलेलें आपलें नांव गाजतलें म्हणून, नामना ताका मेळटलें म्हणून. पूण हें सगळें तो पळयता आनी देवाचेर एके भाशेन शीण करता. देवान म्हाका फसयलो आनी हांव फटवलो म्हणटा तो. पूण देवान ताका आस्वासन दिल्लें तें न्हय ताच्या कुडीच्या मोन्नांतलो ताका निवारतलो म्हणून, पूण अदीक करून ओत्मीक मोन्नांतलो निवारतलो म्हणून. आनी हें देवाचें मोन समजूंक तो विसरलो. बाबडीनो जिवितान घडटा तेन्ना घडिताचो देवाचें मोन कितें तें ओळखून घेवंक गरज. इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा. देव आपलीच उतरां एके भाशेन इजायास प्रवादाच्या तोंडांतल्यान घालून अशें म्हणटा, माय थॉट्स आर नॉट युअर थॉट्स, माय वेज आर नॉट युअर वेज, जस्ट एज द हेवन इज अबाव द अर्थ, सो माय थॉट्स आर अबाव युअर थॉट्स, माय वेज आर अबाव युअर वेज. म्हजी चित्रां तुजी चित्रां न्हय, म्हज्यो वाटो तुज्यो वाटो न्हय. जितलें मोडप संवसारावन उंच उरता तितलेंच म्हजी चित्रां तुज्या चित्रांवन उंच उरता, म्हज्यो वाटो तुज्या वाटावन उंच उरता. म्हणटच देवाची चित्रां एके भाशेन जाल्यार मनशाची चित्रां वेगळीच जावं येता. देवाच्यो वाटो एक जाल्यार मनशाच्यो वाटो दुसऱ्योच जावं येता. ताका लागून देवाच्यो वाटो कितें तें ओळखून घेवंक गरज. थोडे फावटी मनशाच्या मना प्रमाणे तें आमकां सारकें दिसना. जे भाशेन युजीन ऑरविजाक ताका दिसलें जॅवलीन थ्रोआंतल्यानूच आपूण फामाद जातलो म्हणून, पूण देवाची येवजण ताच्या जिवितान दुसरीच आसली.
दर एकल्याच्या आमच्या जिवितान देवाची येवजण कितें ती आमी विचून काडूंक ओळखून घेवंक गरज. दुसऱ्याय वाचपान आमकां मेळटा, बागेन पावलो म्हणटा, क्रिस्ती भावार्थ्यांक आमचें जिवीत कूड आनी आत्मो एक जिवी बोली कशी देवाक समर्पूंक उस्कायता. म्हणटच आमचें जिवीत आमचेंच न्हय, आमचें जिवीत देवाचें. देवाक मानता तसली आमची जीण आमी करूंक. बाबडी न्हू, आयज शुभ वर्तमान आमी नदर मारल्यार आमकां मेळटा. गेल्ल्या आयताराचें शुभ वर्तमान आनी आयचें ताका सर आसा. गेल्ल्या आयताराक जेजू पेद्रू लागीं विचारता, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत. हें हांव म्हणटा एके भाशेन. लोक तुका एलिजा आनी कोण जॉन बातिस्ट प्रवादीक म्हणटा, पूण तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत हो जबाब पेद्रून दिलोलो. आनी आयज तोच पेद्रू देवाचो प्लॅन एके भाशेन नाकारता. गेल्ल्या आयतारा आमी पळयलें, जेजू ताका वाकाणटा, सगल्या मोदे तूं व्हरतो कशो ताका म्हणटा. आनी आयज तोच जेजू त्याच पेद्रूक म्हणटा, तूं सैतान, तुका देवाची येवजण खबर ना. गेल्ल्या आयतारा आमी पळयलें, जेजू म्हणटा, हीं उतरां तुका बापान सुचना दिवं नासली जाल्यार तूं उलोवचो नासलो, म्हणटच तूं बापाचें आयकतालो. आयज तोच म्हणटा, तूं सैतान, तूं उलयताय पळय तें लोकान सांगलेलें तुका. दुसऱ्याचो एडवायस घेवन आयलोलो, देवाचें न्हय. म्हणून बाबडीनो, पेद्रूक जेजू एक लिसांव दिवंक सोदता. आमी जाणां टिचर शिकयता तेन्ना भुरग्यांक सोंपें तें रोखडेंच शिकयता, पूण आगोड तें लेसन थोडे फावटी फाटीं दवरता. वो कांय फावटी भुरग्यांक बरी तयार करता, तांकां समजोवचें मन येयल्या उपरांतूच हें लेसन उगडावें करता. आनी त्या लेसनाक ओदीक वेळ घेता, कित्याक त्या भुरग्यांनी तें सारकें समजूंक जाय म्हणून. ही एक टिचरीची गत. जेजूय एक टिचर आसलो आनी ताणें हें लिसांव साफरींग वो कश्टाचें निमण्या वेळार दवरलेलें. कित्याक मोरूंक 1 म्हयनो आसा म्हणल्यार मनीस कसो, ताणें हें उगडापें पेद्रूक आनी दुसऱ्यांक केल्लें. आनी हें लिसांव कसलें बाबडीलो, आपूण कश्टवतलो, आपूण मरतलो आनी तुमी म्हज्या जाग्यार येतले. हें असलें लिसांव जेजू तांकां दिता. हो एक तांकां शॉक कसो जाता, कित्याक पेद्रूच्या आनी हेर दुसऱ्यांच्या मनांत आसलें, जेजू एक फुडारी मिसाया म्हणटच तो रोमकाराच्या हातांतले आमकां सोडयतलो, गुडी बाले घेवन आनी कितें करून असलो अधिकार चलयतलो आनी तोच जैतिवंत जातलो. असलें मन पेद्रूचें आनी हेर दुसऱ्यांचें आसलें. पूण होच फुडारी भाव भयणीनो जेन्ना म्हणटा, हांव कश्टवतलो, हांव मरतलो आनी तुमी म्हजे पाटलाव करता ते मरतले, हे भाशेन सांगता तेन्ना तांकां सगळेंच निर्फळ कशें जालें दिसलें. आयज भाव भयणीनो आमकां समजूंक मरणाचें, जेजूच्या कश्टांचें समजूंक सोंपें, कित्याक जायतीं वर्सां आमी हें नियाडूत आयल्या. पूण पयल्या काळाच्या क्रिस्तांवांक हो कुर्सार मेलोलो देव मनीस देव म्हूण मानून घेवपाक भोव आगोड आसलें. पूण तरी आसतना जायतीं जाणां थीर रावलीं, जायतीं जाणां विस्वाशी रावलीं आनी जायत्या जाणांनी आपल्या जिवाचो प्राण दिलो. बाबडीनो, हें पेद्रूक तर जेजू प्रश्न करता जाल्यार पेद्रू समजूंक तें विसरलो. ही फेल्ड टू अंडरस्टँड गॉड्स प्लॅन. आनी हेका लागून डिवायन पावर, देवीक पावर कितें तर ओळखूंक पेद्रू विसरलो. पूण उपरांत जेन्ना ताका कश्ट पडले तेन्ना जेजूच्या कश्टांचो अर्थ ताका गमलो. जेन्ना ताका मरूंक फुडें सरचें पडलें तेन्ना मरणांतल्यान जैतिवंत जावंक शक्ती आसा देवाक, हें ताका गमलें. आनी त्याच मरणांतल्यान दर एकल्याक आमकांय जेजू शक्तिवंत करूंक सोदता. बाबडीनो, मरणाक आमकां क्रिस्ती मनशाक भिरांत ना, हें आमी स्वत मानीत आयल्या. मरना वरवीं आमचें जिवीत फोंडान सोंपना, पूण जेजू आपूण खूद मरून पुनर्जिवनपण आमकां बासयलां. अशें जाल्यार एकल्यान आमी ताचो पाटलाव करूंक खरेंच आमकांच ना म्हणप, टू रिनाउन्स आवर सेल्व्स, ताचो पाटलाव करूंक खुरीस घेवप, कश्टांची वाट तांकोवप, कश्टाक वेंग मारप
आनी दुसऱ्याचे कश्ट ल्हव करप ही जावन आसा आमची जबाबदारी. तर एक खरें जिवें आमचेंच बलिदान, अ लिवींग ऑफरींग आमी करूंक, न्हयच फकत जनवरांचे जे भाशेन आदी करताले तशें, पूण एक लिवींग ऑफरींग, अ होली ऑफरींग, आमचेच पवित्र बलिदान करूंक, आमच्याच जिविताचें पवित्र आत्मा आमकां दिला म्हणटच हें पवित्र बलिदान आमी आमकांच देवाक भेटयता जाल्यार पवित्र बलिदान, अ लिवींग ऑफरींग, अ होली ऑफरींग, एन ऑफरींग वीच इज सुटेबल फॉर गॉड, ऑफरींग दॅट इज प्लिजींग टू गॉड. म्हणल्यार आमचेंच जिवीत देवाक मानता तसलें जिविताचें बलिदान आमी करूंक. आयज ह्योच थोड्यो वस्तू बावरिलो आमकां लागू करया. पयले सुवातेर देवाची येवजण कितें ती समजून घेवंक वावरया. देवाचें चिंतप एक, मनशाचें चिंतप वेगळें जावं येता. दुसरे सुवातेर कश्ट आमकां पडटा तेन्ना कश्टानूच आमचो प्लॅन फेल जायना. देवाचो प्लॅन घडये आमच्या जिविताक दुसरो आसा जायत. हो देवाचो प्लॅन ओळखून घेवंक वावरया. आनी तिसरे सुवातेर कश्टांतल्यान आमी जैतिवंत जातले हांव म्हणून विस्वास करया. अशें जावं. उबी रावया. आमचोच बाबाक आमी सगळे माजार उचारुया. सत मानता देवाक, सत्पविदा बापा, सरकाराने पृथ्वीच्या रुसणारा आणि जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गोड समावलो आकवार ग्रेट आय सरमलो हॉस्पिटलांका सुस्को सुसले ताका फुसार सोडलो तो मुलांनी पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोडपुरीला देवबापाच्या उच्चार बसला तुयदाची बहिणीची मनसबे करून येतालो सतमाता पवित्र आत्म्या कातलीक पवित्र सभेक भक्ताचो येतात पदकाचे बक्षणे कुरीचे जेवणपण सत्याचे जिवीत आमेन. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन आमच्या काळजांत उत्पन्न जातले आमचे ओत्रेक आनी आवडे जेजूच्या नांवान ह्या वेळार स्त्रीच्या बापा मुखार दवरुया. पवित्र सुबेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावाताचो आनी आत्मीक चोरव दिवन तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो अनीत भ्रश्टाचार, वेगळोचार, पेस पिडार, पयसावतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूचे फावो ते मोल आनी उपेग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळटा त्या दैवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे बोल आनी स्मृती देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाच्या खातीर संवसारांत जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लोकांनी लोक पिडीत आसा आनी कुश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडींत कुश्टावतल्यांक वेगळीच पिकोवणी आनी मेलोल्यांक सासाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. ओ दयाल बापा, कालतिकायेन केल्ल्या आमच्या किरकोळ मागण्यांचेर तुजी इश्ट घाल आनी आमच्या जिविताच्या आदावाक पडटा तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
बेटोवने वेळार गीत घेऊया C16 पेज 35 C16. म्हज्या बाबा मोशन तुमच्या बलिदान सोड बलिदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात अनुभवणे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानत घेव. प्रार्थया. जिव्या देवा अपवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी स्वयंपाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक पोरजोळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दोलबार संतोशान भरून तुज्या मुखार तुका वाकाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ
तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच बरींशे फोन जातोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकां दिवन बाबार्थाचो घट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही पळकवता. तुझ्या येण्याक आम्ही आतुरयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रिथुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई संगाती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. प्रश्न आमकां समजना तेन्ना, कश्टांत आमकां जबाब मेळना तेन्ना देवाचेर थीर विस्वास धरून जिवंक निराशी जायना जावंक आमकां आदारान करपा जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राय संस्कार येवं. तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो विस्वट एक रायचा आमकां दी आनी आमी आमचे गेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तारण पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरायता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवे आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी असतो जेजू आपले हात कुस्साचेर पातून कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जालो. होच जेजू आमच्या कश्टांनी आमकां धीर दिता. त्या वेळार आत्मीक जेवणान आमकां तपोसता. ताका आमी घेता ती सुभागी. सोम्याच्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D38, पेज 68. D38. सोम्याचे सोने आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. सोम्याचे सोने आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. बाबा वचून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सजला तुझे दिवसून जाले, आमचे डोळे बिराड करचे. सोम्याचे सोने आमच्या काळजात रावून घे. आमच्या काळजात रावून घे. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा भयणीलो, आयतान आमी सायबीण मांयच्या जल्माचे परबेक तयारी करता. पूण आमकां मिसाक येवंक मेळना म्हणटच आमचो सायबिणीक दाखोवचो मोग आमचो उणो जावंक जायना. म्हणटच कांय थोड्यो वस्तू आमच्यांनी सायबीण मायताय मोग दाखोवंक ह्या दिसांनी तिचो तेर्स करूं येता. अदीक सगळीं एकठांय जावं घरांतूच आमच्या आल्तार नेटोवन सायबीण मांयची मुर्ती थंय दवरून फुलां घालून हे भाशेन आमचो मोग जेजूच्या वयताय आमच्या वयताय दाखोवं येता. आमी ह्या दिसांनी जरी घरा आसां जाल्यार आमचो हो मोग सायबीण मायताय दाखोवया. आनी उपरांत 8 तारखेर आमी दोबाज्यान तिची परब मनयता तेन्ना आमकां आनी आमच्या गरब्यांचेर ह्या दिसांनी आमी सदां काल राख आनी सांबाळ म्हणून मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपुजा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F21 पेज 95 F21